मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या माणका मोतया कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बे वरींत येवकार. आयज हांव ओर्ली गांवांत आसा. हांगासरूय जायते कलाकार आसात. आयज खेरीतपणी आमी एका कुटुंबाची भेट घेतात. ह्या कुटुंबांत दर एक वांगडी पालकाचेर न्हेसता आनी पालकाचेर न्हेसत आसा. म्हणटच तांच्या लागीं थोडी भासाभास करुया आनी तांचे विचार आमी आयकून घेवया. हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो तो होच कुटुंब. हो जावन आसा काळीज ह्या नांवान ताका वळखतात. फेर्नांदो सांतान कोस्ता आयच्या कार्यावळींत येवकार. काळीज हें ताचें लोकां मदलें नांव. काळीज ह्या नांवान ताका सगळ्यात वळखतात. ताची धूव फियोना तुकाय आयच्या कार्यावळींत येवकार. बाबा शॉन तुकाय येवकार. आंतोनेत बाई तुकाय येवकार. आनीक स्विझल तुकाय येवकार. तेच भाशेन तांच्या पंगडांतले आनीक एक कलाकार आमच्या मदें ना, ते म्हटल्यार मेलिसा कोस्ता. तर ह्या कुटुंबान एक पालकाक वेगळो खान मारून वेगळी दिशा ताणें आपल्या कुटुंबान दाखयल्या. कार्नवलाच्या दिसांनी आपले स्वताचे अशे खेळ करून ती लोकांक उर्बेवरेन दवरतात. तेच भाशेन तियात्रांनी खंयच भेदभाव करिनासतना दुसऱ्याच्या उल्याक, दुसऱ्याच्या आदाराक हो कुटुंब सदांच धांव मारता. तर ह्या कुटुंबा लागच्यान आमी थोडे भोव जाणा जावन घेता आसतनाच कुटुंबाचो वडील फेर्नांदो सांताना कोस्ता. तर फेर्नांदो बाब काळीज म्हणटा हांव, काळीज. तर ह्या तियात्रांची आवड तुका कित्या पासत लागली? हांव जालीं 28 इयर्स सुमार जालीं, मायज जातलीं. हांव ल्हान आसतना 14 वर्सां आसतना हेळां नाचोंक लागलेलो. आनी ते म्हाका नाचोन ती उमेद येशिल्ली म्हाका हेळां नाचपाची. पयलेच खेळांत तूं कसली भुमिका करतालो? कॉमेडी करतालो. स्टार्टिंगचो कॉमेडी आनी आतांय देखून कॉमेडी करता. त्या उपरांत तूं काजार जालो. हय. तुका घरकान्न मेवली. ती हेळांतूय मेळ्ळी. ती हेळांतूय मेळ्ळी आनी आमगे थिंग हेळां नाचता आसतना मोग जालो. आनी आयज देखून दोगांय थिंगा मेळ्ळो. ती आयज देखून दोगांय बारा वताय. आनी तुज्या भुरग्यांच्या मदें गूण आसात हे तूं केन्ना तुका समजोलें? जे तेंगे गूण आहाय ते सजमल केदोना जे हांव हेळ काडून लागतरी, हांव सोदता हांव हेळ काडून लागतरी, आगो बाय तूं एक्टींग करता मुगो, तूं एक्टींग करता मुगो अशें म्हणून. आनी मुगे मेलिशान व्हड चेडवान सांगिल्लें, दुसऱ्या चेडवान सांगिल्लें, म्हाका दाडा तूं लोकांले हेळां कित्याक नाचता? आमी तुगे हेळां नाचताय, तूं एक हेळ बरय. तेदो म्हाका आनी उर्बा वाडली. मीन सपोर्ट जालो घरां आमगे एक्टर आहा एश म्हणून. म्हाका तेदो फकत हिरो पाय तेच सोदूंक पडटाले आनी हिरोईन सगळीं घरां मेळटाली आनी मायच रोल बायल करताली. आनी हांव आनीक हेचो येवगे उठलो कॉमेडी करताली. फियोना, तुजो पयलोच तियात्र जावं पयलोच खेळ तुका उगडास आसा? मुगे पयलो तियात्र म्हळ्यार मुगे दाडागे तियात्रान नाचलो हांव. 2 तियात्र, एक चुरचुरे तांचे आनी एक लिपलोलो गोट. हांव धाकटें आहलोलें तेदोना. कांतार म्हणटालें काय एक्टींग? कांताराय म्हणटालें आनी एक्टींग करतालें. शॉन, तूं पयलोच तियात्र खंयचो न्हेसला? हेळांक कालोलो. कसली कितें म्हणटालो? कांतार म्हणटालो? ना, वत एक्टींग. कसली एक्टींग करतालो? लामाणी. आंतोनेत बाय, तुज्या घोवान सांगलां की तुमची आमिजात कशी घडली कितें. तर ह्या खेळां उदेशी तुका कितें मेवता? ना, कितें मेळटा म्हणल्यार तें आमगे रोगतांत आहा आनी आमकां उर्बा अशी. तियात्र जावं हेळ म्हणल्यार आमकां सारकें लायक. पयले सावन ल्हानपणी सावन तीच आवड आमगे भुरग्यां येयल्या. आनी तांकां आमी कितें दाखयना एशें कोन्न एक्टींग एशें कर तेशें कर म्हूण केन्ना दाखयलें ना. तें आपणा आनी ती आयज वयर चडलें.
पळय म्हणटच तुजी भुरगीं ज्या दिशेन वेतात त्या दिशेन तूं वच मुखार वच आमी फाटल्यान आसात अशें तरी तूं तांकां म्हणटा. वय तें म्हणटा मुखार चडाय कोणें म्हणून जाय हांव ही भुरगीं कोणा गेलीं हां काळजा गेलीं आंतोनेता गेलीं अशें म्हणून वचायो ना व्हडली कोरया अशें म्हणून मुगे सांगप सदां तें आनी कोणू जावं थोडाय तो बारीक व्हडलो तेशें म्हणून केन्ना म्हणा सगलें एकूच आनी कोण देरां येयलें जायत आपणाक कसलें हेल्प जाय जावं आपणाक एक एक्टरान कॅट केला म्हळ्यार हांव ओपनली धाडटा चलय बाय करुया तें गेलें अशें करून. स्विझल खरेंच तुवें तियात्रांनी न्हेसता तें पळोवन खूब बरें दिसता पूण तुजो पयलोच तियात्र खंयचो. चुरचुरे तांच्या लिपलो गट देडगे तियात्रां काम केल्लें. आनीक ह्या तियात्रांत तूं कसली भुमिका करतालें. ते तियात्रां सेम धाकटेपणीसून एक्टींग कातरां म्हणप तेश कोन. तर तुका तियात्र न्हेसोनशें दिसतात काय घरचीं फोर्स करतात म्हण तूं तियात्रांनी आयलां. तेश कोन म्हाका अशें कोन्न उमेद आसूं नाचपाची कित्याक तुगे फर्स्ट तियात्र हांवें नाचोला म्हाका बरी हॅप्पी म्हाका खुशालकाय दिसली. तुगे तियात्र फर्स्ट टायम तियात्र अशें कोन्न एजीचे नाचोला म्हाका बरें जालें. फर्स्ट टायम धाकटे आसून नाचलो देडगे आतां पयले फावटी सद्या तियात्रां नाचोला. फेर्नांदो काळीज तर हे कार्नवालाचे फेड जायते फावटी आमकां जायते विचार मनांत हाडून हांव कितें बरयतलों जावं हांव कशें करतलों हाचेर आमकां जायतो प्रस्न पडटा जावं लोकांक आमी कितें दिवपाची गरज आसा जाणे करून लोक आमकां कसो मानून घेतलो. तर आयज मेरेन तुवें कितले कार्नवालाचे फेड बरयले. हांव 12 हेड बरयतां आनी आतां 18 कवर जाय दिलें आतां 19 येवपा जालें. तें चिंत्ता हांव नांव कितें काडटलो आनी कितें प्ले कितें हाडटलो तें चिंत्तालो आनी म्हाका प्ले बरोवपा बायल सपोर्ट करता आनी सगळे प्लेयांत सगळे कार्नावाला हेडांत कांत मुगे बायल बरयता कंपोजींग बायल करता. तरी आसतना हांवें चिंतलो ना कितको प्ले हाडटा तें पूण नांव चिंतलें नांव अशें करून चिंतलें भुरगीं म्हणटात माय पाय कोणाक जाय ही तिनी नांव चिंतलें कोण चोया म्हाका दुसरे भाशेन नांव मेळ्ळें जाल्यार घडये चेंज करीत नाजाल्यार चिंततलो. आंतोनेत बाय ही ताणें नांवां सांगल्यात म्हणटच ही तुजी कलाकारां ह्या तुज्या खेळांनी तुजे बरोबर आसतलीं. हे वर्सा आसतलीं पूण सगलीं आसपा नाय. आसतलीं पूण सगलीं आसपा नाय कोणा हाय ती आसतलीं नाजाल्यार कितें म्हणत जाता आतां तियात्र बी नाचताय न्हू. हें आगोस्तीन तियात्र आहा हें आगोस्तीन तियात्र वयतलें. आगोस्तीन हें कोत न्हू कार्नावाला शो कोत काडटलो हें मेळपाना कॉमेडियन मेळपाना आनी हिरोइनी मेळपाना कित्याक आपल्याक कामां लागून हांवें पाट दुसरी सोदूंक व्हडलें म्हाका प्रॉब्लम जाता म्हळ्यार म्युजीक देखून मेळ्ळो ना चयतालो ट्राय करतालो पूण हेड काडटलो. फियोना बाय तियात्रांनी न्हेसोंक बरें काय कार्नवालाच्या फेळांनी. तियात्रान म्हणटें लायक सदां राती कडेन हेळा बरो येता तिनी दीस. कित्या पासत उमेद अशी बरी लोकां मुखार एक्टींग करपा थिंगा फान सामको. आनीक तियात्रांतल्यान हो तुका फानसो मेळो ना. मेळटा हेडा मेळ तितू मेळना हेडा मेळ तितू मेळना. तियात्रान बरें तियात्रान फन आसता म्हळ्यार हेडा दुसरी आनी तियात्रा दुसरी जाता न्हू. म्हाका सांगता एकलें अशें नाजाल्यार ती लागल जाता खंय हांव म्हण बाबुलगे कितें करतलें एकलें वयता तूं वयतली हांव कशी ती अशी तूं मानिना काय तूं मेळ जाल्यार कोका बॉल जातालो हांव एकलें वयतलें खंय खंय. बापल्याचें कोणागे दोस गिड्डो लोता गिडा कोणा म्हणून गो तुये हे माडावन अळमुगां चोय गो सोडी अळना अशी सोली गो पूण तूं कित्या लोता बंगोदाचे तूं कित्या लोता कित्या सायबा बुगस कित्या रड काय मोठो आगो हांव मुगो बड्डे गेलो ना कोणा गेले भुरग्यांगली बड्डे करती भुरग्यांगली धाकट्या भुरग्यांगली धाकट्या भुरग्यांगली कोण माजला पेते ना गो मनीस गो ते धाकट्या भुरग्यांक हे काय बड्डे गेलो मुगो तिंकोण मुगो एकले पारकोण दितात मुकोडे मागीर तेण मुगो अशें कमाणे गे ही दोग जाण चेडे एकलो तुक मार आनी एकलो म्हाक मार म्हूण तुक मार म्यार म्हूण कोण गाय म्हूण म्हाक मार
अशें कर मुगे चड म्हाका केसा मार गो आनी म्हाका स्नॅक्स देखून घेयना सांगतलो बंगो तेचे तू स्नॅक्स पासून दिल ना कित दिल ना गो तू स्नॅक्स पासून दिल स्नॅक्स वय गो स्नॅक्स आगो तू मोको काज लावली गेल म्हटली ते पेपर प्लेटिंग आते गो एदेशे पाटोल दिताय ते पाटोला माय बाजगात आयती माग धाकटीशी लेंडकुलेश आसती आदोनीत भाई तुज्यो घोव सांगता ते भाशेन सगळी कांत जी कांतारां जी आसात तेजें कंपोजिंगाचें काम तुजेर पडटा मोठी अडचण म्हणटा ती ट्युनाची तर ही हो भार तुजे वेलो तूं कसो पयस करता म्हाका टेंशन जायत जाता ते ट्यून मेळो जाय आनी ती रायमींग मेळो जाय रायमिंगा लागून सारकी तकली हेडाप कशी पडटा बुरय 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 तें बरें जालें ना तें काट कर आयको बुरय सारकी चडो जाता सार टेंशन जाता चडोलें मिन्स तें चिंतून जाय न्हू चिंतून बरोवपा जाय मागीर तें रायमींग जावपा जाय रायमींग ना जाल्यार मागीर लोक हें करता ते आतां आमी देखून म्हणाय कोणा गेले कांतरां तेगे रायमींग ना रेश म्हणटाय तशें करून लोक म्हणत म्हजे पयलो भिरांत येता तशें म्हण चिंतून चिंतप मोती येयले तेन्ना हांव बरयतां खूंय वच बायकेचे देखून वच ते आमगे मोती येयले म्हणटरी ते आमगे पेन आसताय ते रायमींग बरयलें मागीर म्हणटा उतर घालूं जाताय तशें करता तुजे विचार कितें कार्नवलाचे फेळ बरें काय तियात्र म्हाका तितू एक्सपिरियन्स ना कित्याक हांव एकू पाट हेडा नाचोलां रिप्लेसमेंट तेगेलो कित्याक तेका बोर्ड एग्जाम आहलो मग हांवें कॉमेडी केल्ली म्हण बोर आहलो हेड फान आहलो आनी तियात्र म्हाका सद्या एक्सपिरियन्स ना सद्या मातशें आनी कोत्तोलें मागीर चिंतून ना पूण तुका दिसता की जशे भाशेन प्रामाणीकपणान हे तियात्र तर तूं न्हेसलें जाल्यार हातूंतल्यान जायतो फुडार करूं येता तुजें शिकप चलता आसतनाच ह्या तियात्राक वेंग मारली आनीक तुवें बरे तरेन आपली बरी भुमिका करून लोकांची काळजां जिखोन घेयत जाल्यार तातूंतल्यान फुडार करूं येता हय तशें करून जातलो फुडार करून जाता म्हगेलो तुजो सोबीत रूपकार म्हज्या दोळ्या मुखार हाडून बाय तुका पळयतोच म्हाका तुजे मामीचो उगडास येता कित्याक ती पळोवंक सारकी तुजेच भाशेन दिसताली फाटल्या जिविताचो उगडास करून कसलोच फायदो ना देखून आमी फाटल्या जिविताचेर विसर घालून नव्या जिविताची सुरवात करूंक जाय पळय बाय तूं सांगता तातूंत स्वत आसा जे परी परवडाक चोडटी आनी देंवटी आसता जे परी दोऱ्याक सुकती आनी बोडटी आसता ते भाशेन मनशाच्या जिवितांत सूख आनी दूख आसताच आयज आमी पालकाचेर पळयतात कितलेशे कलाकार आसात जांच्या लागीं कांतार म्हणूंक जाता पण आजून पासून ताणें पेन हातान धरून कांतार कंपोज करूंक ना दुसऱ्यांची कांतारां घेवन ते मुखार वतात तर तूं जेन्ना तुजी स्वताची कांतारां कंपोज करता आमच्या ऑडियन्सांक तुज्या तोंडांतल्यान एक मनशा पाद्रीच्या जिवितांत तूं नोदोर मारान एक पोयम देवाच्या मोगाक लागून ते बाबडे कितले त्रास काडटा आपले माय पायक तशेंच फामिलीक सोडून ह्या नित्या गांवांनी भोंवता पाद्रीक आमी रेस्पेद दिवंक जाय सांगात कितले सांडिता पाद्री नशें तशें केलां म्हूण खबरो कोतात घरांनी पाद्रीन कितें केलां जाल्यार वचोन सांगात ताका उतरांनी तर फियोना बाय जायते तियात्र तूं न्हेसता आतां सद्याक तूं खंयच्या तियात्रान आसा सद्या हांव आगोस्तिनागे तियात्र आहा मेरा भारत महान तेतूं कॉमेडी रोल करता तुंवूय जायतीं कांतारां म्हणटा हय हांव कांतारां म्हणटा सोलो बी म्हाका खंयच्या एक कांताराच्यो 4 वळी आमच्या ऑडियन्साक ओके हे कांतार म्हगे मामीन कंपोज केलोलें तें आयकात बाबा भयणांनी हांव कितें सांगता तें संवसाराकूय पळोवंक जायना कित म्हूण करपाचें ए दिशी भुरगीं मोद कोताय तें नार चोवपाचें तेंगे मोदा चल मुटरी गुवोणेन पडपाचें ल्हान आसतना माय पाय भुरग्यांक किसला पाठयता इस्को शिकोन जातूच तांकां कॉलेजीक धाडटा कॉलेजी गेली मुटरी भुरगीं माय पाय फटयता कॉलेजी वचनासतना थोडीं दोंगर माडयता तुजें कंपोजींग ताच्या तोंडांतल्यान आमी आयकलां म्हणटच ही जी कांतारां एक खंयचें कांतार कंपोज करतलो जाल्यार कितलो वेळ सुमार लागता म्हाका मातशें लागता टायम लागता तशें करून जपाचें अशें करून जायना अशें मातशें तकल्यां जपको येयलें म्हणटरी मुगे तें मागीर बरोवप जाता
तेश को जपा जपून सोडीत तेश को एस मुगे टायम एस म्हूण ना मीन्स ते मुगे हें शेपा जाय तकलें आनी मागीर तेदोन ते मुगे बरो पात घालपाचो. हालीं तूं म्हज्या तियात्रान न्हेसता खरेंच हांव खूब खुशाल जालो कारण जेन्ना हांवें तुजे मामी लागीं विचारलें ती म्हणूंक लागली तें न्हेसतलें काय आमकां खबर ना पूण म्हज्या एकाच उतरान तूं तयार जालें. खरेंच काळजा मनान तूं खुशाल? हय खुशाल आहा. तियात्रान नाचोंक म्हगे फर्स्ट टायम बट हांव खुशाल आहा, चड खुशाल आहा. हातूंतल्यान ह्या तियात्रांतल्यान तुका कितें मेळटा? तेश को आतां बरो एक्टींग करपा हें एश मेळटा, उमेद एश मेळटा आनी मुखार करुपा पासून हें जाता म्हाका उर्बा एश येता करपा जाय म्हूण. आतां जेन्ना तूं शिकता म्हणटच तुवें जायते तियात्र पळयल्या उपरांत तुकाय दिसता आसतलें की थोडे जे एक्टींग आसा तें एक पेज घेवन केलेल्या भाशेन पूण ह्या तियात्रान तुका एक नॅचरल फील दिवंक सोंपेपण मेळटा? हय सोंपेपण मेळटा एश नॅचरल हें दिवपा. एश को आतां कोंकणी आतां एश को आमगे एश को उलयताय बट तियात्रां मातशें तेंगे डिफरंट आसोता. म्हाका इजी पडटा एश को उलोवपा एकोडे कॉमेडियना कडेन तेश को म्हाका बरें जाता एश को उलोवपा बी. आनी तुजे बरोबरच्यांनी तुका फावो तो आदार आनी सपोर्ट केला? हय केला, चड केला, सपोर्ट केला. एक बांगलो आय जाल्या रुमिला बोल सांगलाले तुगे बुकून मुगे बुकली नी स्वतः तुम आणि हा किती 50 रुपया आहे सारखं 50 प्रत्येक वर्षी सारे 50 करोड म्हणते सांगो 50 रुपये जड मागच्या पास पडे जाऊन घ्या अरे भिकारी हायलं असू नकाय वद जेवणा खाती वद काका कोजाय आगो देवा ते को सांगितलं आठवण हायला पड वद म्हणून मग देवा सांगितलं रे मग घरा नव्हतं सारखे कोणा कष्ट जाऊ नको. कितली वर्सां जालीं तूं ह्या तियात्र न्हेसत आसा? धाकटें आसतना दाडागे केलो ते 2 आनी मागीर तेच्या फाटल्यान दाडान हेळ कॉम्पिटिशनाक आयिल्लो सो तेदोन आमकां फर्स्ट प्लेस मेळ्ळोली. सो तेदोन जज पिटर यशवंती आहलोली सो तेदोनात ते म्हाका चोयलोलें कॉमेडी कोत्तें आनी तेदोनसून स्टार्ट जाला मागीर पिटर यशवंता मागीर तेच्या फाटल्यान. कितले कोण कोणाच्या तियात्रांनी न्हेसला? दाडा, पिटर यशन, जुजे बेनावलीमचो, मागीर डॉमिनीक, मागीर मिनिंदे बांदार, मारियो मिनेझीस, त्योतन तूं आनी आतां आगोस्तीन. हे तियात्र न्हेसता आसतना कारण जायत्या लोकां मुखार तूं पावलां आनीक जेन्ना लोकां मुखार पावल्या उपरांत लोकांची नदर वेगळी आसता की हें चेडूं खरेंच आनी बरी भुमिका केल्या, खरेंच हाचें एक्टींग बरें जालां, खरेंच हाचें कांतार बरें जालां, अश्यो करून तुजी उर्बा खंय वाडल्या? 100% मारियो मिनेझीस तेगे तियात्रां लोकांक जाय जाण लोकांक बरें कमेंट जाल्याय लायक बरें मुखार पावतो तूं आनी कांतार बी बेस्ट म्हणटा एक्टींग बी बरें कोता म्हण. म्हाका दिसता आमी एक धाकटोसो क्लीप म्हज्या तियात्रांतलें एक कांतार लोकांक दाखोवया. फेर्नांदो बाब काडीस, तुवें आयज पासून कितले तियात्र बरयल्यात? हांवें 2 तियात्र बरयल्याय, एक लिपलोलो गूट आनी एक चुरचूर येतांचे. एक तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार बरें काय दुसऱ्यांच्या तियात्रांनी न्हेसप बरें?
चैलोमध्ये दोन्ही एकूयशी पूण तियात्र बरोवपाक आनी तो माचयेर हाडपाक जायत कास्तीक पूण दुसऱ्यागे तियात्रा नाचो सार सोंपें. पूण तियात्र तुवें तियात्र बरयलो आनी पालकाचेर हाडपाक कसल्यो अडचणी येतात? अडचण म्हळ्यार पयलीं सद्या पयशां अडचण, दुसऱ्या सद्या एक्टरां अडचण. एक्टर आज हाल्ल्या हाल न्हय, हाल्ल्या हाल्ल्या पर न्हय, एक सोद तेक सोद तेक सोद तेक सोद ते अडचण. आनी दुसरें म्हणटा तें ऑर्गनायजींग म्हळ्यार कोणाकूय ऑर्गनायजर आहाय तेंक सोदूंक बाबा म्हाका एक शो घाल्या रे, एक शो करया रे अशें म्हणपाक तेंकाय मातशें हें करूंक पडटा. म्हळ्यार सगळे सायडीन मातशें त्रास अशें. म्युजीक सारकें अडचण म्हणटा तें म्युजिका वतान. आज एकलो हाल्ल्या हाल एकलो आसना, सोल्फ बरयलो जाल्यार तो म्हणटा आज पावना, तेका सोल्फ मागल्यार तो दिना. तेश करून जायते प्रॉब्लम आसता एक फाटी. आतां तुवें समज हॉलांत तियात्र घातलो जाल्यार हॉलांत सोंपेपणी लोक येता? लोक आतां हुंच्याय तियात्रान लोक जायना. चडसो जोबो म्हळ्यार 70, 80, 90 चड म्हणटा 100 लोक आतां. आनी इतल्या लोकांचे रावन हॉला पयशे, एक्टरांगे पयशे, म्युजिका पयशे जायनाय. तेका लागून मातशें अडचण तियात्रांक. तियात्र बरयलो आनी पालकाचेर हाडलो लोक येना आनी तियात्र तुजो कितलोय बरो आसूं तरी पूण लोक येना, हाचें मानून घेना. प्लस हाचें कारण कितें जावं येता? कारण आमचे गोंयचे जे तियात्र मोगी आसात ते गोंयांत ना. आहाय थोडे आहाय थोडे नाय. आनी दुसरें म्हणटा तें बारीक लोकांक मानून घेना. व्हडले प्रोफेशनल ते कास्ट कोणा, ऑर्गनायजर बोल्या गेल्यार कास्ट कोणा अशें म्हणटाय. पूण मुगे म्हणपा हेज्यान बारीक तियात्र आहाय तेच पळोवन बरें आसताय. व्हडल्यांगे व्हडलें कांय आसनाय पूण तांकां लोक चड जाता. संगिताची आवड जावं कांताराची आवड, तियात्राचो मोग काळजांत उरल्या उपरांत थोड्यो घडण्यो वेगळेच भाशेन घडटात. म्हणजे दुसरी कांतारां म्हणटा आसतना आमचेंय तोंड हालता. अशेंच कितें तरी कांतार तूं जाणा आसतलो. सिया काळजांतान मोग तुजो हांवें केला, देवाक साक्षी धरून जुरामे तुका दिला, जयसान तुजो मोग काळजान मोज्या रिगला, फकत आमचो एक वोट जावपाचो उरला. आंतोनेज बाय, हें ताणें कांतार म्हटलां तें तुका उगडास आसा? हय, म्हाका उगडास आसा. खंयचें तें? त्याच तियात्रांत तें. कोण म्हणटालो? मेलिसा आनी रोमियो. तें ताणें बाय हाड केलां? हय, बाय हाड केलां. तो रेसली वयलो तेणें बाय हाड केलें. तें वर्स केला, खरोच केला. ओके. म्हणटच मेलिसा वयर थोडें भोव तुजी धूव मेलिसा हें पयलीं तियात्रांत न्हेसोंक ताणें सुरवात केली. म्हज्याय सांगाताक ताणें जायते तियात्र केल्यात. तरी आसतना ताचो ह्या तियात्रांचो मोग जावं ताचे थोडे अनुभव तुका उगडास आसा ते? हय, अनुभव म्हणल्यार ल्हानपणींतल्यान तांकां उमेद तियात्र जावं हेळ सगलें. आनी दुसरें म्हणटा तें कितें कसलो रोल करूं तेका प्रॉब्लेम ना. हिरोइनीचो जावं लामाणीचो जावं कॉमेडी कसलो टाफ तेका. आनी तेगे करप म्हणल्यार कितें तूं तेका आज स्क्रिप्ट दी, तुगे ती हाल पर शो करून रेडी करूंक दिता. तेश कोन्न कांतरां हाटेन सगले हाटेन तें परफेक्ट सारकें. हय, म्हज्या सांगाता म्हाका दिसता 1-2 तरी दुयेंतां ताणें म्हटल्या आसतलीं. हय 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 हय. आनी तेका उमेद कित्याक आमगे माय पायचे रोगतांत तें आमगे पयलीं सावन कित्याक आमी ल्हान आसतना सावन तियात्रां नाचपाचीं, हेळान करपाचीं, प्ले करपाचीं तें आमगे भुरग्यां येयलां. सगलीं मुगेलीं कांतरां एक्टिंगां सगलीं मुगे भुरगीं बरीं हाय. तुजे फॅमिलींत कोण तियात्र करतालो? मुगे फॅमिली कोण नासलोलो. तें म्हाका आयलां. मुगे पाय कोत म्हणटाली, माय सांगताली ते जाणा पाय पयलीं नाचतालो म्हणटाले. म्हणटा ती केन्नाय आमी भुरगीं आसतना म्हणटाली. घोडे हांव नको, घोडे तेच गूण देवान घोडे मुजे हितून गायले आनी तेच देवान घोडे मुगे भुरग्यांक गायले. तूं सियाचे मोग येना सांबाळून पूण हांव कितें करूं? लास्ट टायम आपल्या जिवितान इतलो खुशाल आसलो हांवें केन्नाच पळोवंक ना बाबा. देखून बाबा ह्या मोचे हात सोडून हांव तुजे लागीं मागता. तुजे लागीं घडटा जाल्यार एकूच सॅक्रिफायस कर आनी सियाक रोस्टाना लागीं काज जावपी एकूच संदी दी बाबा. मामी, तुम्ही म्हज्या कोसत कितले आनी तुका दिसता हांव तुजे उदक नागरतलो म्हणून? केन्नाच ना. गरज पडल्यार तुजो जीव दिवंक तयार आसतलो. पूण सिया म्हज्या गर्लफ्रेंड आसले म्हणून
हांव केन्नाच कोणाक सांगचो ना ते चेडू कोण सणा मामी ते चेडू जवळ आसा आमचेच गांवचे मिरीन अंकलांचे चेडू सिया तू सियाला एक कसा जाता होय आणि ताची दाडी सांगला जाता तुझे वेगीन कासाराची ते थारावया कोण आले काय तुका बरें दिसूंक ना रोशन कसो जाता म्हणून कसला चॉईस इतला जर आमचा व्हडलो पा सीमा आयज हांव इतलो खुशाल कित्याक तुमी सगळीं हे गोचे खुशालकाये वांटो घेता तुका फेर्नांदो बाब आंतोनेत बाय केन्ना तरी तुमकां दिसलां आसतलें की नाका नाका हे तियात्र हे खेळांनी नाकात अशें केन्ना तरी दिसलें जायत पाट जाता जायत पाटी कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरां बले गेले कॉन्ट्रॅक्टर घालपाकूच तारखेर म्हळ्यार याद नाकाय हेडूं नाकाय हेडांचें कितें मेळ जाल्यार कितें जोड जाल्यार उमेद येता दुसरे फावटी हेड काडपाक हेडांचें वयल्यान बोडसांत गायलें म्हणटरी नाका दिसता दुसऱ्या वर्सा पूण हेड बुगले पाल म्हणटरी एक आगात उरबायची घेत धांवपाक जाता इतलें जें कितें फाटलो जो अनुभव आसा वायट अनुभव आसा तो आमी साऱ्याक मारून नवी उर्बी म्हणणी आसा की दोलार बोडी पडली काय ना की एक वेगळी उर्बा आनीक वेगळी उमेद सो हेवूय फावटी तुमकां तशेंच जालां आसतलें उमेद तेसली जाल्या म्हळ्यार आजून कांय कळना हो म्हयनो वचोचो हो म्हयनो भितरी कळटलें कितें जाता तें एक आमकां गजाल दिश्टी पडटा की फाटल्या 5-6 वर्सां पयलीं जी खेळांची रेट आसली ती आजूय तीच रेट आसा आतां तीच रेट आहा पूण म्युजिकालें पयशे वाडोता हांवें 12 हेड काडट्या दोणा हांवें म्युजिशनाक 25,000 दिल्ले 13 काडट्या दोणा 28,000 दिले 13 काडट्या 32,000 दिले म्हण 2 ब्लोइंगाक आनी 14 एक केल्या दोणा 15 केल्या दोणा एकलो इंस्ट्रुमेंट 28 म्हाका लागलो मागीर तो दुसऱ्याक गेलो मागीर हांवें 28 दिन हेड केलो मागीर 30 हे आडवता एकल्याक गेले ते नियरली बँड पडटा 80,000 85,000 बँड पडटा 3 दिसां कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार जायना हे हेडा पयशे येता 1,40,000 येता पूण सगळें हांटोंक गेलें जाल्यार मागीर थोडा पडकाच पडटा खरेंच एक हे आमी म्हणटात की झाडाचीं पानां झडलीं म्हणटच ताका नवीं पानां फुट्टात आनीक परत नवी उर्बा आनीक नवी उमेद येता कार्नवाल लागीं पावला तयारी ही जातलीच कार्नवाल हो जातलोच दोलार बोडी पडटली आनी आमची उर्बा वाडटली खरेंच तुमी वेळांत वेळ दिलो आनीक म्हज्या सांगाताक रावलीं तुमच्या कुटुंबाचे थोडे अनुभव आमी लोकां मेरेन व्हरपाचो प्रयत्न केलो खरेंच स्विझल खरेंच काळजाची कलायकान तुका देव बरें करूं फर्नांदो काडीस तुकाय देव बरें करूं आंतोनेत तुकाय बाबा शॉन आनीक फियोना मेलिसाकूय ह्या खेळांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मदें आयज तें ना तरी आसतना ताका वाखाणटा आनीक ह्या उरलीं काळीज कुटुंबा सांगाताक आयची ही माणकां मोतये कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस